Go Baba Sharu. Praise the Lord. Praise the Lord. स्वर्गीच्या बापा, आम्ही तुका आर्गां दिता. जेसू, आम्ही तुझी महिमा गायता. पवित्र आत्म्या, आम्ही तुका दिनवासता. तुवें आमकां सगळ्यांक सोबीत आनी खुशालकायेचो वेळ फावो केला. आमी हांगा तुवें एकठांय हाटल्यान देखून आसां. जोण एकल्याक तुवें विचून काडल्या. त्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता. जेसू, तुझी उतरां आयज आमी आयकोता आसतना आमकां तुज्या पोरसोळीत उजवाडान आनी मोगान तूं भर. तुझी उतरां समजूंक आनी आमकां शिकूंक, तुझी उतरां आनी तुजी बरी खबर सगळ्यांक शिकोवंक, आमकां वावरूंक सगळ्यांक तुजो आदार दी. तुजे कृपेन आमकां भर. स्वर्गीच्या बापा, आयज आमी तुका दिनवासता. तुवें आमकां बरो दीस फावो केल्या पासत. जायतीं जाणां आशेतालीं हो दीस पळोवंक, पूण जायते जाणांक हो दीस पळोवंक मेळोंक ना. जायतीं जाणां हॉस्पिटलांत आसात, पूण जेसू, तुवें आमकां दर एकल्याक कोश्टांतलीं, दुस्मानाच्या फासांतलीं, सैतानाच्या फासांतलीं तुवें आमकां राखल्यात. ते खातीर आमी तुका दिनवासता. आमी वाकाणटाव जेसू तुका. हे आमच्या भावा पासत, हे आमचे भयणी पासत, जी दीस रात तुजें उतर परगट करूंक वावुरतात. स्वर्गीच्या बापा, आमी तुका आर्गां दिता आनी दिनवासता. हे मागणे आमी करता जेसू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Amen. 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 देव बरें करूं शारू. नरकां जेसू. Praise God. Olesia Baba. Yes, sister. स्वर्गीच्या बाप्पा, ह्या वेळार तुझ्या पुताच्या नावान तुवें आमकां अधिकार दिलाय. त्याच अधिकारान हांव बांदून घालता सगळे वायट आत्मे जे आसात वाऱ्यांत, उच्चात, उदकांत, जमनी पोंदाक आनी सगळे दर्तेर. तूं आमचो रचणार आनी आमचो धोनी आनी सगळे तुजे रचने पासत. आमी तुका आर्गां आनी महिमा दिता. मोगाळ बाप्पा, तुज्या पुता येजूच्या नांवान आमी सैतानाचे येवजणेक आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आड येता ताच्या नश्ट शक्तीत आमी बांदून घालता आनी ताचो द्वेष करता. हेच वेळार हे पवित्र रगत जे खुर्सार आमच्या पासत वारयले त्या अबोलीक रगताक किती जालें Olesia? Hello? Olesia किती जालें बाबा? Sorry sister, start again. Okay. स्वर्गीच्या बाप्पा, तुझ्या पुता जेजूच्या नावान तुवें आमकां अधिकार दिलाय. त्याच अधिकारान आमी बांदून घालता सगळे वायट आत्मे जे आसात वाऱ्यांत, उच्चात, उदकांत, जमनी पोंदाक आनी सगळे दर्तेर. तूं आमचो रचणार आनी आमचो दोरी आनी सगळे तुजे रचने पासत. आमी तुका आर्गां आनी महिमा दिता. मोगाळ बाप्पा, तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमी सैतानाचे येवजणेक आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आड येता ताच्या नश्ट शक्तीक आमी बांदून घालता
आतांचो दुयेंस करता जेजूचे पवित्र रगत जे कुर्सार आमच्या पासत वारयल्ले त्या उमोलीक रगतान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक तूं राखता ह्या तुज्या मोगा पासत आज सगळ्या दुस्मनाच्या पासातली आमकां तुवें वाटायल्ल्या पासत आमी तुका अर्घ दिता हे मागणे आमी करता जेजू तुज्या पुताच्या नांवी आमेन Amen. 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 Praise Amen. God. Okay. आता कोणाको Praise testimony God. आहे? Praise God. Praise God. Any testimonies? कोणाको testimony आहे? देवा ग्लोरी दिवपा काय हाडलो ना आयजू? Praise Jesus. Hallelujah. कितें पण Hallelujah. आसता रे ब्रदर. असतेलीच खूप Praise God. Sister Fatima is there. Sister Maria, Okay. Yeah. Fatima. That must be our Fatima. No. My Fatima is there. Fatima. Yes, bye. Yes. My Fatima my Fatima This is my Fatima. One is Scholastica's Fatima, one is my Yeah. Fatima. Yes. Okay, Baba, say. Praise Jesus. Praise God. Praise God, sister. My Konkani is little different. काय जायना तू का सांग कोंकणीनं सांग बाई तू. Okay, bye. Last 2 दिवसा पहिले अंबोरीन असलेली एस्कोला बायन कॉल केलो तेन्ना ती सांगा लागली तू परवा प्रेयराक जॉइन जाताय जस्ट विल गिव आम्ही प्रेज आणि थँक्स गिविंग दिवया टुडे आय एम कम्प्लिटली healed अंबोरी आसा I can talk. Yeah, this is glory to glorify our Lord. Praise Jesus. Praise Jesus. Wow, Scholastica, look what a warrior you are. Tu soldat hospital tochoi. Praise God. आणि कोण हा? Hello? Praise Jesus. कोण पण असतलो. रॉकी, तू किती Hello. आणला बाबा? सांग पण होय. सांग. Praise God. सांग. Again testimony. होय. Praise Jesus. Last Wednesday, no, I Konkani session attend kon. हांव जेलो हायलो आनी न्हिदूंक गेलो हा. आनी मिडल नायट 3 o'clock म्हाका जोर येयलो सारको कळकळेन थोंडी बी जायन सारकें उलोवपाक जायना तेश कोन आनी हांव उठलो त्या 3 वरांचेर आनी हांवें म्हणलें आय एम बॉडी ऑफ क्रायस्ट certain sickness sin has no power over me and thank you Jesus म्हणत रावलो आनी म्हणून हांव थिंगार न्हिदलो हे 6 तारखे आनी 7 तारखे म्हाका प्रॅक्टिकल क्लासीस आहा कोर्सिसाची ती म्हाका अटेंड जावपाकूच जायी पोस्टपोन जाली जाल्यार म्हाका चान्स ना पोतून सो ती पोस्टपोन जायत रावली आनी 7 तारखे तेमी दवरली आनी म्हाका कळकळ येवन जोर सारको आनी हांव न्हीद पडली थँक्यू जीजस म्हणत रावलो आनी सकाळीं हांव 9 वरांचेर उठलो उठल्यार म्हाका जोर ना तोंड ना कांयच ना आनी नेक्स्ट डे हांव प्रॅक्टिकला गेलो आनी ती प्रॅक्टिकल म्हळ्यार स्विमिंगा उडकी विमान शिकयता तेचो कितको सेफ्टी एंड 45 minutes अराउंड तेमी आमकां स्विमींग पूलान दवरले टिल टुडे नो फीवर एंड नो कोल्ड Praise थँक God. यू जीसस Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Soile, tu quer soldato, tu tem देवागे उतर गेन तू ते सोयताना दोन ना आता तू सारको पाया पोंदागान तू ताक माडोयता Amen. यस ट्रू Amen. आणि कोण हा? Praise Jesus, Rocky.
तुका देवागे व्हडलें काम आहा बाबा तुवें करपा जाय तें. देव तुका ऑलरेडी उजार कोत्ता. प्रेज जीसस. Praise God. Praise God. आनी कोण आहा? कोण पूण आहा? खूप जण आहा. माशी मोमम चलता सगळ्यांचे. प्रेज जीसस. ज्या भाव भयणीनो आमच्या पोरू 2021 गोवायकी दिवंक ना, या वर्सा तुमकां चान्स 2022 स्टार्ट जाता. 2022. प्रेज गॉड. Praise God. Praise God. कितें पूण आसतलें. Thank you, Jesus. Thank you, हालेलुया. Jesus. Thank you, Jesus. आमची सिस्टर जेनेट आयज हा. Yes, Sister praise Janet, God, brother. हांव सांगता एक testimony. हा सांग Praise सांग God. केन्ना. praise So, God. We have एक- not seen you for a while. Praise God. Praise God. I am back with the head of the Goliath. Praise God. Amen. Thank you, Jesus. So this mother, ही मम्मी आहा तिची म्हाका एक मेसेज घातली. आपणाचो चेडो तेका ऑलरेडी एडमिशन दिलेलें केलेलें सगळें इंजिनियरिंग कॉलेज ओके आनी तेका वचोंक नाका पयशे बी दिले तेका वचोंक नाका सगळें काम करूंक तयार आहा तो पूण तोय वचोंक नाका तेका कसलें म्हणचे कितें डेलिव्हरी कोत्ता सगळें कोत्ता हें करूंकूच नाका सो मदर एकदम कितें फ्रस्ट्रेटेड जस्ट प्रे फॉर माय सन हांव नको कितें करूंक जाय तें इतलो हे भाशेन हांवें कितें म्हटलें आवयक म्हटलें आतां चेड्याक चेंज जातालो पयलीं आवयन पयलीं चेंज जावंक जाय ओके Praise God. सो Proverbs 18:21 हांवें सांगलें पळय सिस्टर तूं चेंज जातकूच तुजे भितर जेजू तुज्या चेड्याक चेंज करतलो सो ते कोत्ता कन्फेशन कोत्ता एक दीस असो येयलो ते म्हाका सांगलें आतां चडूच जालें सिस्टर आतां होपूच ना हांवें सांगलें सिस्टर प्लीज होल्ड ऑन युअर मिरेकल इज ड्यू आतां सैतान हे भाशेन कोत्तलो तुजें उतर तो भायर काडूंक सोदता पूण तूं म्हूण कितें जेजूचें उतर हे भाशेन म्हणटा जाल्यार हांव जेजूच्या उतराक सारकें चिटकून रावतलें आनी कितें म्हणो हांव तें कितें म्हणटा तितलें तिका सांगलें तूं तें कॅन्सल कर न्हू तूं फकत कितें कर तुज्या भावाक जेजून केलां तर केलां सो दिस इज सच अ वंडरफूल टेस्टिमनी ब्रदर एक 2 दिसांनी तिणें म्हाका मेसेज घातली हांव एकदम खुशाल जेजूकार का म्हाज्या चेड्यान मायंड चेंज केल्या आतां तो कॉलेजीक इंजिनियरींग कॉलेजीक आतां एटेंड जाता म्हणून Praise सो प्रेज गॉड प्रेज गॉड Praise God. Praise God. जेजूकार का Yes. आमची मना आमची काळजां जेन्ना आमी मोदता आमच्या मनाची नडसुणी जाता तेन्नाच की व्हडली मेलाक जावन आसा ती जेन्ना आमच्या मनाची नडसुणी जाता हय ब्रदर पूण कितलें सोंपें सोडून दिवपाक न्ही जस्ट टू गिव अप आनी सिस्टर एक एटलिस्ट जेन्ना म्हाका टेस्टिमनी म्हणजे म्हाजी टेस्टिमनी आहा तेन्ना ते तोहेंच जालां एक वीक अहें प्रेशर येतलें की आतां जायना फुडें आतां फरेंच जायना अहें दिसता म्हणजे मन सांगता तुका जायना म्हणून पूण हांव कितें म्हणटा त्या टायमार जेजूचें उतर सांगता तर जेजूचें उतर सांगता जाल्यार हांव जेजूच बरें वयतलें आनी मागीर इतलें जाता की ते 2 weeks बॅक म्हाका असली सारकी दूख आसलेली आंगान जायत्या तेंपान एक कसली काय दूख येयलेली तर हांवें कितें म्हटलें हें आनी खंयचें आतां कोणाक सांगूंक ना आनी म्हाज्या घोवाकूय सांगूना कोणाकूच सांगूना सो हांवें कितें केलें ते स्क्रिप्चर्स घेतले आनी जेजूला उलयत रावलें सेल्फ टॉक केलें उलयत तोरी आसतना ते दुसऱ्या दिसा चडूच जाली आतां सैतान कितें करता पयलींचो उगडास हाडूंक लायलो तुका जाणा तुका पयलें कितें जालेलें तें आनी सगळें सो हांवें कितें पोतून जेजूचें उतर आयकोन कानांतलें काडूंकूच ना त्या दिसा म्हणत रावलें जेजू तुज्या गायनी हांव बरी जालीं तुवें म्हाजे पासून तूं कुर्सार मेलो तुवें सगळें म्हाजें पिडा घेवन काब तुवें म्हटलें इट इज फिनिश्ड सो म्हणत रावन कंटिन्यू केलें कोणाकूच खबर ना आनी मागीर 3rd डे सकाळीं मागीर उठोन सारकें सदांचे भाशेन म्हणजे कांयच ना गेली सगळी गेली प्रेज गॉड थँक यू Praise जीसस God. Praise ऑल God. ग्लोरी टू गॉड
आणि Yes. आणि 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 सिस्टर जेनेट तुवें कितें सांगलें तें एक्चुअल कोण सगळ्यांनी सजमणीक मेळोंक जाय कित्याक जेन्ना आमकां कसले त्रास जाता आमकां ती संवय जाल्या अरे बाबा आमच्या गोरकाराक सांगू आमच्या फॅमिलीक सांगू अरे बाबा म्हाका काम करूंक जायना आयज म्हाका खूब त्रास जाता हें दुखता आनी हें फोडटा आनी अरे बरें तुका फोडटा जाल्यार आमी कोत्ता चुचुरे दिसता तुजे पूण जेन्ना आमी म्हणटा आमी म्हाका कांय जायना हांव सोंसता तें पूण देवाचें उतर घेवन हांव तें झुजता तेन्नाच की म्हाका खरेंच म्हजो भावार्थ गोड जाता आनी देंवचार केन्नाच आनीक त्रास करिना कित्याक तो जाणो की आमी आतां कोणाक सांगचे ना म्हणून आमी ताजेर झूज करतले एक्झॅक्ट टेस्टिमनी तुवें सांगली ती तहेंच घडटा आमच्या जिवितांत जेन्ना आमकां कसले त्रास जाता आमी कोणाक सांगिना पूण आमी तें देवाचें उतर घेवन आमी झुजता तेन्नाच की आमकां आमचो भावार्थ गोड जाता आनी देंवचार आमचे बरें चड हें करिना कोकणां करूंक सोदिना कित्याक तो जाणो की आमी ताजें सोडटा म्हणून बाण सोडटले म्हणून ताजें देवाचें उतर घेवन हांव टेस्टिमनी दिता आसतना जिजेल आयकतालें आनी जिजेल म्हणलें मम्मा म्हाका खबरूच ना हें केन्ना जालें आनी हें सांगता आसतना म्हाजो घोवूय आयकतालो हें केन्ना जालें Oh, praise God. म्हणलें only me and my Jesus. Praise Me and my God. Jesus. Praise God. Oh dear. Praise God. Beautiful, beautiful. Yes. खरेंच ही गोवायकी जेन्ना आमी दिता आमकां जेन्ना त्रास जातात आमी कोणाचेर मागणें केलें कोणाक देवाचें उतर दिलें बेकोणी जाली तें एक्चुअली सोंपें पूण जेन्ना आमकांच घडटा आमकांच ती दूख भोगता आतां हांव तुमकां खरेंच सांगता कित्याक हांवें हे सिस्टरान सांगलां हो म्हजो हात जो आसा तुमी पळयला कितें आहा ह्या हातीक म्हज्या हांवें कितें बांदलां ओके आतां सुमार 3 सुमान जाले हांव स्कुटराचेर पडलोलो आनी दूख अजुनूय आहा आनी हांवें एक्सरे काडलो सुमार आतां 4 दीस जाले एक्सरे काडलो कांय बोन फ्रॅक्चर कांय ना कसले त्रास बी कांय ना पूण फकत तिचो एक्सरेन दाखयलां की मातशें शीर मातशी स्वेलिंग जाल्या स्वेल जाल्या आनी आतां म्हाका कळ्ळें म्हणून आतां हांव फकत त्या स्वेलिंगाचेर उलयतां आनी फकत सापोर्टाक घाला पूण हांव सगळें म्हजें काम करता कितें उखलूंक जाय कितें करूंक जाय एक्सरसाइज करूंक जाय सगळें करता पूण ही जी दूख आतां 3 सुमान वचोंक ना आतां म्हज्या मनान कितें येतलें अरे तूं सगळ्यांचेर मागणें करताय सगळ्यांक पेकोणी दिताय तुजेंच जायना तूं आनी कितें सांगताय रे बाबा पूण जेन्ना हें घडलें म्हज्या जिवितांत हे आतां 3 सुमान जाले खूबय तत्व म्हाका शिकयता की ही जी दूख आसा ही देवान दिवंक ना आनी ही दूख आसा कित्याक वचोंक ना कित्याक हांवें म्हजी चोत्रां ह्या दुखीचेर दवरूंक ना आय एम नॉट इवन फोकस्ड ऑन इट हांवें झुजूंक ना पासून पूण 2-3 दीस जाले हांवें एक्सरे काडली आनी हांवें म्हणलें आतां ही दूख हा हांव पळयतां कितें हाड फुटलां काय कितें क्रॅक हा काय दुबाव येयलो म्हजो जेन्ना म्हाका कळ्ळें की नॉट वन ऑफ हिज बोन्स विल बी ब्रोकन हो स्क्रिप्चर आसलो जेजूचो ताणें हाडां न्ही मोडोंक नासली तेन्ना जेन्ना एक्सरेचेर दाखयलें म्हाका की कसलेंच हाड मोडोंक ना म्हणून कसलो क्रॅक ना म्हणून हांवें देंवचाराक म्हणलें जेजू सारके भाशेन देयर वॉज नो बोन ब्रोकन पण हें मातशें दुख आहा जाल्यार हें फकत म्हाका रिमाइंड करता तुजेर झुजूंक जाय म्हणून पूण तुका हांव रिमाइंड करता सद्दां की हें म्हाका दिलाय नो प्रॉब्लम पूण हांव आतां सगळ्यांचे तुवें म्हाका त्रास दिले ते हांव दुसऱ्यांचे त्रास पयस करता तुका मातशें तुका दाखयतलो हांव कशें कितें करपाचें हें आमच्या मनान आसूंक जाय की जे त्रास आमकां देंवचार दिता ते त्रास आमी दुसऱ्यांचे पयस करूंक जाय ताचे बरोबर झुजूंक जाय नातर कितें घडटा आमचें कितें दुखत जाल्यार आमी घरा बसता बाबा कांय करूंक जायना हात दुखता हें फोडटा तें फोडटा आनी सगळे लोक म्हणजे खूब हे कितें म्हणटा ते चुचुरे धरून म्हाका आदार दिता आनी हांव बसोन ना कांय करिना जेन्ना हांव बसना जें करूंक जाय तें करता आतां देंवचाराक चड टायम ना आमचे बरोबर टायम वेस्ट करपाक आमचें काम चलता देवाचें काम चलता आनी आमची हे आतां दूख गेली म्हणून हांव आतां भावार्थ दवरला आनी जें करूंक जाय Praise Jesus. जेन्ना सांगलें म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलें आमच्या जिवितांत खूब घडटा केन्ना आमचे त्रास इतले चड व्हडले न्ही कितलो लोक ह्या दिसांनी कोविड-19 एक्सिडंट हा हात ना पाय ना आनी मातशें दुखत जाल्यार आमी कितले फावटी चिंतता अरे कित्याक हें जाता कित्याक ही दूख हा कित्याक हे त्रास हा
पूण आमी फकत आर्गांनी वाखाणणी दिवंक जाय कित्याक आमची सामूत बरी हा आमची भलायकी बरी हा आमच्यान उलोवंक जाता आमच्यान जेवंक जाता आमच्यान चलोंक जाता सगळें करूंक जाता हे कोविड-19 आनी मातशें इल्लें आसत जाल्यार दॅट्स नॉट अ प्रॉब्लम कित्याक जेजून आमकां ते कोणी ऑलरेडी दिल्या जेजूच्या नांवान ती कोणी दिल्या Yes. Same thing happened to me as well, brother. You know, हांव टावन चेरार बसून आहा हांव उठ्ठां तेन्ना मुगे बॅक उबी जायना so it stays like that. So and it was so much painful, and then आमकां कामां वचपा पडटा कामां गेले आमगे पेशंट दुयेंत जाल जाल्यार ओडपा पडटा that means we are bending so our back has to be right. आणि एक वीक जालें दुखता सामकी फाट सामकी दुखता and उबी जायना so I have to bend like that and wait. So when कामां गेल तेन्ना मुगे colleague मुजेर रोजार केलें. She was actually in the word. She म्हाका हाकलायलो आनी मुजेर रोजार केलें आनी सिस्टर तुका चोवपा बरें दिसना म्हणपा लागलें आपूण तुजेर रोजार करता. सो केलें हांवें म्हणलें इट्स गॉन एंड म्हाका तिणें हाकलायलें तेन्ना म्हाका feel जालें तो टच that Holy Spirit touched the touch of that Holy Spirit म्हाका लागलो. सो तिणें रोजार केलें आनी हांवें म्हणलें आय एम हील्ड सो इताना चल हांव तुका मुगे पांयां पोंदा घालता तूं कुशीन सोर आय एम बॉडी ऑफ क्रायस्ट यू हॅव नो पावर नो प्लेस इन माय लायफ. सो एक जालें दोन जालें एक सुमान जालें दुसरें सुमान जालें तरी जाता आनी आतां सिस्टर जॅनेट सांगता ते भशेन चोड जाता हांवें सांगलें चोल रे चोल तूं म्हाका नाका तूं चोल कुशीन सोर आणि हे केलें and then my little one when he comes I like carrying him as well. So कांयच स्टॉप जालें ना I didn't stop कितेंच कोण नासतो रावलो ना कूड दुखता तरी पूण हांव मुगे कोत्ता I didn't go to doctor. आतां हांवें म्हणलें 2 सुमन जायना जाल्यार I am not going to the doctor. So सुसेगाद पास जालें कांय सिनाल ना nothing the pain disappeared and I didn't feel anything. But I kept bashing him up. I didn't want him in my back. I didn't want him in my life. So yeah, praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise Thank God. you, Jesus. जेजू कारगां. जेजू कारगां. आमच्या जिवितांत भाव भयणीनो खूब वस्तू घडटा केन्ना आमी विसोत ना देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिता आमी म्हणटा आमकां लॉटरी लागत जाल्यार आमचो चलो आमची चली लंडनाक वचत जाल्यार गाल्फाक जॉब मेळत जाल्यार कितें व्हडलें घडोवंक जाय भोवयकी दिवपाक पूण ल्हान ल्हान वस्तूंनी जेन्ना आमी चुकता खूब फावटी आमी चुकता कित्याक जाणां आमी मनशा भशेन आमी सदांच सगळें परफेक्ट करिना सगळें सारकेंच करिना हांवूय चुकता केन्ना पूण कितें घडटा भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता खरेंच देवाच्या उतरार गोट धरून आमी रावता आमी सदांच जाणो की देव आपल्या उतराक विश्वासी पूण आमी विश्वासी काय आमी विश्वासी रावता काय आनी देखून भाव भयणीनो देवाची काकूट देवाची ग्रेस ऑफ गॉड म्हणटा ताची सगळें आमकां फावो जाता आनी जेन्ना आमकां बरें कितें फावो जाता आमी येवंक जाय आनी सांगूंक जाय पळय देवान आमच्या उतरा वरवीं आपल्या उतरा वरवीं आमकां तें जैत दिलें आमकां तें बरेंपण दिलें आनी आमी खरें फुडें येवंक जाय आनी सांगूंक जाय सगळ्या सोबे माजात की देवान हें केलें आमच्या जिवितांत खरेंच ताका वाखाणणी आनी महिमा दिवपाक फावो आमी सदां एका दिसा आमच्या जिवितांत आमेन 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 प्रेज गॉड प्रेज गॉड आनी कोण आहा ना जाल्यार कॉमेंट्स करुया ब्रदर प्रेज गॉड ओके बाबा स्कॉलास्टिका Yes. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. म्हजे भयणीन मारियान एक मायची टेस्टिमनी दिल्ली कशी आवय भुरग्यांक ना जाली ती कशी भुरगीं माय नासलोली जाली ती आमच्या भावान एक धाकटुलें आमकां समजुणी दिली जेन्ना व्हडलीं भुरगीं मरता आमकां अशें दिसता की तांकां देवान कित्याक व्हेली आमी मागणें कोत्तालीं
देवाशी आमी रिगून आसल्यो. ब्रदरान आमकां प्रश्न केलो, देव आमचो इतलो वायट, देवान तिका वेली. आमी जाणा देव कोणाक मारिना, मरण केन्नाच देवा कडसून येना. आमकां जाय जाल्यार आमच्यान संवसारांत रावूंक जाता, पूण देवचार आसा ह्या संवसारांत तोडून मारूंक येता. हेच भाशेन आमच्या भावानूय असोच प्रश्न देवाक केल्लो. म्हाका इतलो भावार्थ आसा देवाचेर, तरूय आसतना ही कित्याक मेली गाय? मागीर देवान भावाक सांगता, कोणाच्यान 200 वर्सां 300 वर्सां रावूंक जाय जाल्यार तांच्यान रावूंक जाता. हांव कोणाकूच व्हरोना. ओल्ड टेस्टमेंटान लोक कितली वर्सां रावतालो, 900, 1000, आनी आतां कितली वर्सां वाचतात, 70 ओ 80. कित्याक लागोन? आमच्या पातकांक लागोन. जेन्ना एक भुरगो मेलो जाल्यार आमी देवाक शिंकताव. देव केन्ना मारून उडयता? केन्नाच ना. देवान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलेलो आमकां जीव दिवपाक, वो आमकां बरें जिवीत मेळपाक. तर चूक खंयचोर आसा? आमी जायते पावटी म्हणटा, देवान दिलें, देवान व्हेलें. जॉबाचे चिटीर आसा. देव केन्नाच व्हरोना, देव दिता. जेन्ना आमकां सोत कितें तें आमकां कळोन येता, तेन्ना कोण मरता, कोणाक दुयेंस येता, कसली पिडा येता, कसलें वायट जाता, देव केन्नाच हें आमचेर धाडिना. देवान सगळे आमचे कुश्ट, दोग, दुयेंस, शिराप ते आपल्या एकल्याच पुताचेर धाडले आनी जीव आमचे पासत कुर्साचेर मरून आपल्या कुडीचेर घेवन गेलो. समजात, जेन्ना आमी देवाच्या उतरान ना, आमी फकत आमचो धर्म सांबाळतात, मिसाक वेता, नोवेना करता, धर्माचे सगळें करता. आमी पाद्री बोरी आसतात. आमकां दिसता की आमी भाग्यवंत मनशां म्हणून. केन्नाच ना. पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावताव, जेन्ना आमी देवाक अनुभवताव, जेन्ना आमी देवाचे उतर फकत आयकना, आमी पाळटाव, कसल्याय कोश्टांक आमी फुडो करूंक तयार आसाव, आमकां तो भावार्थ आसतलो. आमी सदांच जैतिवंत जातल्यो. आमी सदांच जेजूच्या उतरान रिगून रावुया. रेव्हलेशन 21:5. सगळ्यो वस्तू हांव नव्यो करता. आमी हें नवें वरोस कोमेस केला. आमी म्हणटा, आतां ह्या नव्या वर्सा आमचें कितें बरें जातलें, कितें बरें मेवतलें, आमकां कितलीं बेसांवां मेवतलीं. लास्ट इयर आमकां हें जालें आनी तें जालें. ही चिंतना आमची सारकी काय? ना. फकत डेट कॅलेंडराचेर चेंज जालो. जो सूर्य सकाळींचो उदेता तो 31st तोच आसलो आनी फर्स्टारूय तोच उदेलो. तर कितें बदललें? फकत डेट चेंज जाल्यो. आतां देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया. देवाचें उतर कितें म्हणटा पळोवयात. सगळ्यो वस्तू हांव नव्यो करता. हें उतर देवान केन्ना सांगलेलें? 2000 पयलें. जानेवारीन ओ डिसेंबरान हांव सगळ्यो वस्तू नव्यो करता. हांव एक प्रश्न विचारता, देवान वस्तू नव्यो केल्यात काय? केल्यात. खंय केल्यात? खंयसर केल्यात?
आमच्या काळजांत. He made our heart brand new. What is the heart? आत्मो आणि आमचे काळीज जावन आसा एक केन्ना केला जे दिसा आमी आमच्या जेजूक सोडवणदार आनी दोनी म्हूण मानला तेन्ना आमी नवो जोल्म घेतला. आमी त्या दिसा थावन आमी देवाची भुरगीं जाल्या कित्याक म्हजो आत्मो आनी जेजूचो आत्मो एक जालो. 1 John 4:17. जोडटेच्या दिसा पूर्ण विश्वास आमी रावच्या खातीर आमच्या सवे मोग सोंपणे पावलो कारण ह्या संवसारान आमी जेजू सारकी जाल्या देखून आमी सगळीं आरशा फुडें वचून अशें म्हणटात, आमी सगळीं जेजू सारकी जाल्या आमच्या कुडीन जाल्या मनान जाल्या खुंयसर जाल्या आमच्या काळजांत आनी आमच्या आत्म्यान आनी जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आसूं आमी जेजू सारकी जाल्या आमच्या आत्म्यान आनी आमच्या काळजांत जेजून सगल्यो वस्तू नव्यो केल्यात. आपल्या रोगता वरवीं जेन्ना जेजू आमच्या पासत त्या कुर्सार मेलो आनी जे दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानलो ते दिसा आमी एक नवी रचना जाल्या. 2 Corinthians 5:17 म्हणटा म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताचे एकवटान आसा तर ती एक नवी रचना. पोरणे तें गेले आतां सगळेंच नवें. जे दिसा आमी जेजू सोमी आनी दोनी मानलो एका सेकंदान जेजूच्या रोगतान आमी आमचो आत्मो आनी काळीज एक नवें जाले आनी जेजू येता आनी आमच्या भितर जियेता आनी आमी जाता पवित्र आत्म्याचे मंदिर. आतां आमी कितें करूंक जाय? आमी मोनाची नवसणी करूंक जाय. एक पावट आमचे काळीज नवें जाले आमी मोनाची नवसणी केली. आतां आमकां जैतिवंत उतर आमकां मेळटा. एक एग्जाम्पल आमी आमच्या घरांत जिनोस रांदतात जायते भाशेचे स्वीट करतात आनी आमी दुसऱ्याक टेस्ट करूंक दितात. दुसरे भाव भयणी रेसिपी विचारतात तांकां बरें लागलें जाल्यार तेच भाशेन पयलीं आमी आमची नवसणी करूंक जाय आनी दुसऱ्याक हेंच देवाचें उतर शिकोवंक जाय. तेन्ना तूं सगळो जेजूचेर बावर दवरता, तुज्या मोनाची नवसणी करता तेन्ना जें जेजून नवें घडोवन हाडलां तें आमकां सगळें मेळटलें आमच्या जिवितान. Amen. 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 God. Amen. Amen. Thank you, Praise Jesus. God. Thank you, Sister Praise Escalante. God. देव बरें Praise करूं. God. Praise God. Praise God. Beautiful. 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 Amen. Molino. ओके आयज हांव शिकयतां देवागे उतर. शिकयत म्हणल्यार कितें हांव प्रॅक्टिकली म्हाका कितें अणभव जाला तो उलयतां. हें जालें म्हाका संडे तें हांवें गेले ते पाट सांगलोलें न्ही तें मोन्ना खबर. सो म्हाका ते भुरग्यांक कितकोन चोवपाचें कितें सांगपाचें कित्याक तीं भुरग्यां हांव थर्सडे शिकयतां झूम क्लासीस. सो तीं धाकलीं भुरगीं म्हाका क्वेश्चन विचारतलीं हांव तांकां कितें सांगतलीं म्हण तें म्हाका हें जालें. तांगे मोरण जालें सोनवारा वो आयतारा कितें आनी मोन्ना तीं भुरगीं
आसती म्हणजे तांगे मायन तांकां ऑलरेडी प्रिपेर केलोली. सो हांवें चोयलें तेन्ना तांगे तोंडाचे आंसारलोलो. सो तें जावन म्हाका जॉय जालें, म्हाका खुशालकाय जाली, कित्याक देवान ऑलरेडी कंट्रोल घेतलो त्या सिच्युएशनाचो. आनी ती तोंड आहाय तेन्ना तांगे बापूय शांती आहलोलो. सो हांव संडे कामां वचून न्हिदपाक गेल्यार म्हाका उटायले एक विजन येवन म्हाका जाग जाली. हांव दिसा न्हिदतां, नायट कोत्तां, म्हाका दिसा न्हीद पडटा. सो एक विजन जालें आनी म्हाका देव सांगता म्हजी खबर सांग, मुगे खबर उलय तूं मुगे खबर कित्या उलयना. सो आतां हांव हें सगळें तें मोन्ना रिलेट कोत्तां. कळ्ळें? ही बायल मेली वेनसडे, पूण मंडे मुको सामकें काळजांतल्यान उलयलें. कळ्ळें? आनी तें भुरगें तें म्हजी हितू पासून जाणटी न्ही, शी वॉज इन हर 45. सो तें म्हाका सारकें काळजांतल्यान जॉयफुली उलयलें आनी आसलें सगलो वेळ म्हाका कितें सांगपा जाय, तूं कितें सांगपा जाय म्हूण, आनी तें जॉयफुली आसलें. तें म्हाका दिसता तें म्हज्या मना उरलां आसतलें. एन तिगे तोंड चोयन म्हाका देव दिश्टी पडलो. तिगे तोंडा वरवीं म्हाका देवान आपणागे तोंड दाखयलें आनी म्हाका तें एकदम खुशालपण मुगे काळीज सामकें खुशालकायेन भरलें. आनी सो देव म्हाका म्हणटा म्हजी खबर उलय, तूं तांकां म्हजी खबर सांग. आनी हांव कितें करून उलयचें तुजी खबर कितें देवा खबर सांगपा आमकां काबार जायना न्ही, आमकां जायतें आहा देवागे खबर उलयतो जाल्यार. सो अमेझिंगली अजापान म्हाका स्क्रिप्चर पासून सगळें हें जालें. सो हांवें कितें केलें, उठोलें हांव, जाग जाली न्ही म्हाका आतां, आनी हे बुकाचेर बरयलें म्हाका सगळें विजन येता तें. देव म्हाका कितें म्हणजे तुका होली स्पिरीट तुजे भितर आहा तेन्ना तूं तें धोड दांपिता आनी तूं देवा तुगे लायफां आपयता तेदो न्हू, तुका देव सारको उलयता. आपणागे उतोर पासून तुका कितें सांगता. सो ते भाशेन म्हाका जालें एन बरें फिलींग सामकें जॉयफूल. मुगे आतां न्हीद जालो ना, आय एम हाफ वे, म्हाका न्हीद कंप्लीट जावपा जाय आतां कामां वचपाक, तरी तें म्हाका कळ्ळो ना, बट आय एम फिलींग जॉयफूल. सो हांवें रोट डावन, हांवें सगळें बरयलें म्हाका विजन कितें तें, आनी हांवें म्हणलें येस आय हॅव टू गो एंड शेअर. तें हांव आतां तुमकां सांगता. कळ्ळें? सो आमगेली पवित्र त्रित्वी देव म्हणटाय तेदो न्हू, आमी 3 देवां खबर करताय, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा. सो आयज हांव तुमकां बापा खबर सांगता आनी सगळीं आमी बापा वाखाणया. सगळीं आमी आयज आमगे हेवनली स्वर्गींच्या बापा खबर आयकून आमी जॉयफूल जावया. हा. सो ब्रदर म्हाका मातशें स्क्रिप्चर घात मरे. जेनेसीस 1, 2 आनी 3 जाता? जेनेसीस माझे कडेन ओल्ड टेस्टमेंट स्क्रिप्चर ना. ओके. सो जेनेसीस हांव वाचतां अजेसान. ए जोनिना, यू आर देयर रे बाबा? जोनिना गेले ना मुस्ता. जस्ट अ सेकंड. उत्पत्ती 1. ओके. उत्पत्ती 1. ओके. ओरोंबाक देवान सोर्ग आनी पृथ्वी रोचली, पूण पृथ्वेक आकार नाशिल्लो. सोमदीर काळोखान बुडलोलो आनी देवाची शक्ती उदका वयर वचताली. सो देवाची शक्ती इज स्पिरिट न्ही, देवागेलो आत्मो. आकार नासलोलो म्हणजे सामको ते इमॅजिन करता आतां तें कितें आसलो तें. थिंग आमकां एक घर काडटो जाल्यार जमीन तरी लेवलाचे आसता. सो तें कितें थिंग कांय आकार ना, ते जाग्यार तो जाग न्ही, तो सारको काळोख आनी थिंग कितें जाता म्हूण कोण जाणो. पूण देव आसलोलो थिंगा आनी देवागे आत्मो थिंगा हें जातालो, देवाचो शक्ती वयर वचताली. तो पवित्र आत्मो थिंगा आसलोलो. तेदून देवान कितें केलें, आपणागेलें उतर उलयलें. कळ्ळें? सो एक जुवांवा उतरां गेल जाल्यार आमकां जॉन 1:1 कितें सांगता, इन द बिगिनींग वॉज द वर्ड, द वर्ड वॉज विथ गॉड. थिंगा उतर आसलोलें, तें उतर देवाको आसलोलें आनी तें उतर देव. सो थिंग देवूय आहा, पुतूय आहा आनी पवित्र आत्मय आहा.
सो देवान आपणागे उतर घेन आपणागे ऑथॉरिटी घेन ते रोचना केली संसार उजवाड जाव म्हणले आणि देवान उजवाड हाडलो आणि अश कोन आमकां खबर आहा देवान आमगे सुर्गींच्या बापान आमकां कित केले संसार रोचलो संसार आमकां रोचून दिलो न्ही सो ती आमगेली ट्रिनिटी देवूय हा थिंगा पुतूय हा थिंगा आणि पवित्र आत्मूय हा थिंगा कळले आयज आमी बापा खबर करूया फकत बापाची पुताची कोचनी आणि पवित्र आत्म्याची कोचनी आयज आमी बापा खबर उगडया कळले सो ते आमगेले एक्झिस्टन्स देव आयलो थिंगा आणि देवान आपणागेली ऑथॉरिटी घेतली आणि संसार एकठांय केलो आता मागीर कितें जालें तो स्पिरिट मनशान देवान कितें केलें संसार रोचिलो संसार रोचून ताणें रोखडो मनशां रोचलो ना संसार रोचिलो आमकां कितें जालें आमकां काजार जाली आम भुरगीं जाय कितें आमकां कितें आहा घर आहा दार आहा सगळें आहा आतां देवान ओरोम केला बिगिनींग केला न्ही पूण देवान दुसऱ्या दिसा मनशां रोचलो ना देवान कितें केलें सगल्यो वस्तू संसार रोचून मोनजात रोचून बियां रूख फळां सगळे रोचून काबार जाल म्हणटरी देवान मनशां रोचिलो जोरी दुसऱ्या दिसा देवान मनशां रोचलो जाल्यार कितें जाता आसलोलें मनीस म्हणटालो सायबा दोनया म्हाका जेवण ना म्हाका जेवण जाय म्हाका हें जाय म्हाका तें जाय पूण देवान सगळे रोचना हाडून बारीक आपणागे भुरग्यांक कितें जाय तें भुरग्यांगे गरज वळखून देवान संसार रोचिलो वयवना मनशांगे गरज सगळी बारीक 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 गरज कितें आहा ती चोयन देवान मनशां रोचिलो आनी मनशां कितको रोचिल ताणें जेनेसीस 1:26-27 सो मनशां कितकोन रोचिल तो चोयार सो सगळी कोण ताणें देवान म्हणलें आमच्या आमच्या कळ्ळें म्हज्या म्हणना आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो आमी मनशाक रोचूया हांव रोचता म्हणलो ना ताणें आमी आमच्या सारक्याचो आनी आमच्या रुपाचो मनशाक रोचूया आनी सोमदिरांतल्या मासल्यांचो अंत्रोलावेल्या सुकण्याचेर पोसपाचे मोनजातीचेर सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीर सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलोवन कळ्ळें रोचलो मनशाक आमी म्हणल्यार कोणू आमी म्हणलें पोत्तून देवान म्हणलें आमी देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमच्या सारकाचो देवान मनशां रोचलो आनी आशीर्वाद घालो देवान आशीर्वाद घालो मनशाचेर दादलो आनी बायल रोचील तांकां इन 27 उत्पत्ती 1:27 देवान आपल्या सारकाचो मनशाक रोचलो देवाच्या सारक्याचो ताका रोचलो दादलो आनी बायल कळ्ळें दादलो आनी बायल रोचली आनी तांचे आशीर्वाद घालो आनी चोडात आनी वाडात म्हणलें आतां बारीक चिंतून चोया देवान रूख रोयले सगळे आमकां दिले तांतू रोचनाय दिली तांतू बी तो रुखा फळ काबार जाल म्हणटरी ते बी पडटले आनी रूख जातलो आनी वाडत आनी चोडत वतले तेच भाशेन मनशां दिलें कळ्ळें वाडात आनी चोडात एकली रावाय म्हूण सांगलो ना देवान वाडात आनी चोडात म्हूण सांगिल्लें सो देवान हें सगळें बरे भाशेन रोचून हाडलें वयवना सगळें कित्याक तो आमगेलो बाप तो आमगेलो मोगाळ रोचनार तो ताका सगळी खबर आहा इतलो मोगान बोल्लोलो बापूय तो इतलो मोगान बोल्लोलो कसली गरज म्हण आमकां दवरना सगळें दिलें मनशाक न्ही आनी आमकां रोचून हाडली आनी पूण आमकां रोचून हाडली कितकोन ताणें आपणागे इमेज आनी लायकनेस म्हणल्यार कितें मोनजाती भाशेन आमकां आमची भाशेन मोनजाती गिन्यान ना आमची भाशेन मोनजाती मोग ना
आमची भाषी आमी मनशांनी आमची भितर मोग आहा, आमकां दिसणे आहा, आमकां अंडरस्टँडिंग आहा, समजिकाय आहा, आमकां गिन्यान आहा, आमकां ओळख आहा, आमकां सगळे देवा आहा ते भाशेन आमकां देवान आमकां काय बरी भितरल्यान भायल्यान एकदम एकदम आपणा भाशेन रचिल्ली, एकदम स्पेशल रचिल्ली, एकदम very, you know, सामकी कित म्हणपाचें, very special, prime रचना, superior ते भाशेन आमकां रचिल्ली आनी सगळें आमकां दिलें आनी सगळें दिल ते दोनो ताणें आमकां कित म्हणलें Psalm 115 verse 16 घाल रे ब्रदर. सो थिंगा आहा रे बावा सिस्टर मातशें हांव डावनलोड करूं सोदतां, अजुनूय म्हाका मेळोंक ना बायबल. ओके ओके. Yeah. सो Psalm स्तोत्र 115. सो देवान ते सगळे संवसारांत रचिल्लें आनी हांव दोनी म्हणना ताणें तें रचिल्लें सगळें आनी अधिकार कोणाक दिलो? मनशा दिलो. सो स्तोत्र 115 स्तोत्र 115 म्हणटा स्वर्ग म्हणल्यार सर्वेस्पराचो. हेवन बिलोंग्स टू गॉड, रायट? स्वर्ग म्हणल्यार सर्वेस्पराचो. पूण प्रितूम संसार देवान रचिल तो देवान मनशाक दिलो. स्वर्ग म्हणल्यार सर्वेस्पराचो, पूण प्रितूम मनशाक ताणें मनशाक ताचें देणें, ताणें गिफ्ट दिलो. गिफ्ट दिलो. आमी कोण भुरग्यांक घर घेत जाल्यार गिफ्ट दिताय न्ही, ते भाशेन हे संवसारांत देवान रचिलो आनी तो संवसार आमकां ताणें गिफ्ट दिलो. तो संवसार तागेलें आमकां देणें, कळ्ळें? आनी हे स्तोत्र 115 वोड 16 आमकां सांगता. सो ते भाशेन आमी देवान आमकां रचिल कित्याक रिस्पॉन्सिबल जावपाक. आमगे एक्शन कोत्ता तेन्ना आमी ह्या संवसारांत जियेत तेन्ना आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आमगे एक्शनाची. आमी कितें पावल मात तेन्ना आमी चिंतूंक जाय. आनी आमकां आतां कितें जाता, आमी आतां देवागे उतरां आहाय म्हूण आमी तें उतरा प्रमाणें जियेल जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम ना. आमकां आमगेलो लायफ रायचियस जातलो, देवा जाय ते भाशेन जातलो आनी आमकां देव चलयत ते भाशेन आमी चलपाक शिकतलीं तागे उतरा प्रमाणें. सो ती ऑथॉरिटी ताणें आमकां दिली आनी ती सगळी मनजाती बी आहा तांचे वडील आमकां केले, कळ्ळें? आतां हे संवसारां पड सगळे आहा ते आमकां वडील केली, पूण मनशा जबाबदारी आमकां दिली ना, मनजाती जबाबदारी दिली. त्या मनशा वचून तूं ताका हें कर तें कर म्हूण सांगिल्लें ना. मनशा एकमुका मदें आमकां मोग कर म्हूण सांगिल्लो, राग कर म्हूण सांगिल्लें ना, कळ्ळें? सो आमगे एक्शन दुसऱ्या बुगले आमी कितें करून त्राता जाताय तें एक्शन आमी रिस्पॉन्सिबल, कळ्ळें? जाल्यार आमी देवा प्लीज कोत्ताय वो आमी दुस्माना प्लीज कोत्ताय तें एक्शन आमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली. रिस्पेक्ट कर म्हूण सांगिल्लें. सो देवागे उतर आमकां सांगता आमी एकमुका रिस्पेक्ट करपा जाय म्हूण, कळ्ळें? सो ते भाशेन आमी आमी देवागे रोचन म्हूण ते रोचने वरवीं ते उतरा वरवीं आमी जियोवपाक ते उतरा वरवीं आमी शिकपा जाय, कळ्ळें? इतलो देव आमगेलो मायटी. आनी देवान मागीर कितें म्हणलें तें उतर दीन तें संवसार आमकां दीन आमकां बेश्टी सोडलो नाय ताणें. तागे उतरा वरवीं आमकां कितें सांगिल्लें ताणें? तूं कांयच भिनाका, तुजे पासत हांव आहा, कळ्ळें? आय नो द प्लॅन्स आय हॅव फॉर यू, कळ्ळें? आनी सगळे प्लॅन आमकां रचिल्ले ते दोन देव जाणो आमगे कितें तें आमकां कित्या पासत रचलें ती आमगेलो रचणार जाणो आमकां कित्या हे संवसारांत हाडलें ती न्ही. सो जेरमाया 29 आमकां कितें सांगत तें चोया. जेरमाया 29 वोड 11. सो वोड 11 आमकां सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुजे विशीं जोण एकलो तुजे विशीं
म्हज्या मनान आसा ती येवजण हांव जाणो सो तो देव रोचतलो देव आमचे विशीं कसली येवजण आहा ती तो जाणो ती येवजण म्हणल्यार शांती दिवपाची येवजण नोश्ट हाडपाची न्हय येवजण तुमकां बोरवाशान बोल्लोलो फुडार सांबाळून दवरता so gives you a future it is for your welfare तुगे बरेपणान तुगे निसंतोण करपा देवागे येवजण ना आनी आतां सिस्टर जेनेटान टेस्टिमनी दिल्या ब्रदर रॉकीन टेस्टिमनी दिल्या कितें आमगे लायफान येता हांवें सांगिलां कितें आमगे लायफान येता ओडचून येता ते ओडचूनी पासून देव प्रेझेंट आहा देव आहा म्हूण आमी ओडकून घेवपा जाय आमकां तो सांगना हांव आहा भिनाका बिकॉज देव मोग देव तुका ओडून हाडना देव तुका गोटकून दवरना देव म्हणटा तूं जाणो हांवें तुका कितें सांगिल्लें तें मगे उतरां तुका हांवें कितें सांगिलां सो तुवें समजून घेवपा जाय तुवें तागेलें पावल ओडकून घेवपा जाय तागेलो मोग तुका लागपा जाय कळ्ळें तो तुगे निसंतोण कोन्ना तो तुका बोरवाशान दवरता आनी बोरवाशान तुगेलो फुडार बोत्ता सो ते भाशेन आनी मागीर आमकां कितें जाता आमी हे संवसाराक भुलताय हे संवसाराक आमी वस्तू आनी कितें आहा तें आदाम आनी एवे कितें जालें टेम्पटेशन जालें आमकां ताळणी येता आनी ते ताळण्यान आमी देवा विसरताय कित्याक आमकां तें सगळें ग्लिटर जाता आमकां दिसती पडटा तें बरें दिसता देवा मागीर चोया आतां आमी हें चोया कितें जाता तें सो ते भाशेन जाता मागीर तें जालें म्हणटरी आमकां कितें जाता भिरांत येता आमगे डिसिजन रॉंग जालें म्हणटरी आमगेलें आख्खें जिवीत उत्सांबोड जाता उत्सांबोडा येता फियर भिरांत येता आमचे भितर नेर्वस जाता आमी हुस्क जाता आमकां तकली पिड्यार जाता आमची न्ही जाता सगळ्यां जाता आमगे डिसिजन रॉंग जालें म्हणटरी आमी सफर जाताय आमी कॉन्सिक्वन्स फेस कोत्ताय सो तेदो आमकां देव कितें सांगता आयजाया 41:10 सगळ्या देव आमकां कितें सांगपा सोदिता आपणागेलें प्रेझन्स हांव हा तुमचे बारबर तुमकां भिवपाक गरज ना सो आयजाया 41:10 तो म्हणटा भियो नाकात तर भियो नाका कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसा हुस्क्यान घाबरून पडयो नाका कित्याक हांव तुजो देव तुका हांव बोलवंत कोत्ता आनी मोजत दिता म्हजे जोयतीवंत उजव्या हातान तुका हांव सांबाळटा कितुलें मायटी हें उतर तूं भिता तुजी तकल्यान भिरांत येता तुका देवा उगडास येना तूं चिंतिता हांव आतां खंयच्या दोतोरा बगले वचचें हांवें कितें कोत्चें आयज म्हाका रीण आहा सारको प्रेशर आहा हें करपा जाय कितें कोत्चें तूं आपूण एक्शन घेवपा सोदिता आपूण तें पावल मारपा सोदिता देवा तूं विसरता ताका जायना देव तुगे काम करपा तितू केपेबल ना दिसत तुका न्ही तूं आपूण आपणा हातान घेवपा सोदिता तरी तुका देव म्हणटा तुका हांवें सांगिलां तूं भियो नाका घाबरूं नाका हांव तुजो देव तुका हांव बोलवंत कोत्ता तुका हांव मोजत दिता तुका हांव म्हज्या हातान जोयतीवंत कोत्ता जोयतीवंत हातान तुका हांव उबारता काय बरें प्रॉमिस ही न्ही ही प्रॉमिस आमकां देव दिता ते प्रॉमिसाचेर तर आमी जिवीत जाल्लें जाल्यार आमकां फळादीक जाता आमी सगळीं आटी फळादीक जाता कितें यो भिरांत कोण हाडटा सैतान भिरांत आनी भावार्थ बारबो वचना म्हण जाणोय आमी सगळीं भिरांत येता ते जाणो भावार्थान आमकां जियोपा जायना भिरांत येता ते जाणो भावार्थ भायर वता भावार्थ येता ते जाणो भिरांत भायर वता सो हें सगळें आमकां आहा आमी जाणोय आमकां खबर आहा आनी कितकोन जाणोय आमी हे देवागे उतर वायकील म्हूण ती प्रॉमिस आयकील म्हूण आमी जाणोय देवागे उतर मागीर देव कितें सांगत आमकां तरी पूण तो आमची फाट सोडना आमकां सांगपा सोदीत तो आपणागे उतर हा आतां आयजाया आतां हांवें वाचिल्लें तें आयजाया 41:10
आता आयजाया 43 वाचया. कळले? ही सगळी मेसेज आता म्हाका वाचील हांवें आयकली ती हांव तुमकां दिता मेसेज. कळले? आयजाया 43 वर्स 1 to 4. जाकोबा म्हणटा, जाकोबा म्हणल्यार कोणू? ब्रदर विन्सेंट. विन्सेंट म्हणटा हांवें तुका रोचला. जॅनेट हांवें तुका आकारून हाडला म्हणटा देव आमगे नांव काडटा. तर आतां हांवूच सर्वेस्पर अशें सांगता. तूं भियो नाका, कित्याक हांवें तुका सोडयला. तुजें नांव घेवन हांवें तुका आपयला. तूं म्हजोच. ओ माय गुडनेस. हांव तूं सगळीं आमी ताजीच. आमी कोणाची न्ही, आमी त्या रोचलोल्या बापाची, त्या सोर्गींच्या बापाची. मागीर वर्स 2. उदकांतल्यान तूं वेशी, तुज्या सांगाता हांवूय आसतलो. नदींतल्यान वेशी, त्यो तुका गिरासच्यो ना. वाड येता, नदींतल्यान गेल्यार व्हडली वेव्स येताय, व्हडली ल्हारां येताय. ते तुका गिरासचें ना. कित्याक गिरासचें ना? हांव तुजे सांगाता आसा. त्यो तुका गिरासच्यो ना. उज्यांतल्यान तूं चोलशी, तूं लासचो नाय. आनी दोगान तूं उलपोचो नाय. उज जाता तेदोणो भिरांत येता न्ही. कोण वचपा जाय उज्यान? तूं कोणा म्हाकाय जाल्यार नाका, पूण उज्यान तूं गेलोय जाल्यार तूं लासचो ना, उलपोचो ना. कित्याक? तुजे बरोबर हांव आसा. कारण हांव सर्वेस्पर तुजो देव. इस्रायल पवित्र म्हूण वंदिता तो तुजो तारोक. सो तो देव तुजो तारोक, म्हजो देव, तुजो देव, म्हजो बाप, तुजो बाप. तो बाप आमचो रोचणार उगडास दवर. ते उतर तो कितें सांगता? हांव तुजे बरी आहा, हांव तुजे बरोबर आहा. कितू मायटी म्हूण तें वचून उतर वाचाय तुमी. आयजाया आवेसूर 43 40 म्हजे दोळ्या मुखार तूं अमोलीक. म्हज्या दोळ्या मुखार तूं अमोलीक. म्हज्या दोळ्या मुखार रॉकी तूं प्रेशस. अमोलीक म्हणल्यार कितें? ओ माय गॉड, व्हेरी प्रेशस. थीक अमोलीक, व्हेरी प्रेशस. आमी अमोलीक वचता ती सोडनाय न्ही. अमोलीक वचता ती आमी अशी दोन्नाय, ती आमी भितर दवरताय. सो म्हज्या दोळ्या मुखार तूं अमोलीक देखून हांव तुका मान दिता आनी हांव तुजो मोग कोत्ता. म्हणून तुका जोडून घेवन खंयच्याय लोकांक सोडून दिता. तुजो जीव वाचो, राष्ट्रा लेगून पोरो घालता. सो तो कितें म्हणपा सोदिता? तुमकां लागून हांव कितेंय करपा रेडी आहा. तुका लागून हांव कितें हुंयचे राष्ट्र हांव सोडून दिता. पूण तूं इतुले अमोलीक थीक. तूं अमोलीक, तूं प्रेशस. तुजे भायर म्हाका आनी प्रेशस कांयच ना. हा? सो ते आमकां देव सांगता. चिंताय बारीक आनी चोय तुमी. भिरांत येता, कितू काम आसता आमकां, कितू कोविड येता, वायरस येता, जोर येता, भिरांत दिसता भितरल्या भितर. पूण तेदो आमी देवागे उतर नियाड कोत्ताय. भियो नाका म्हणलें तें देवा आमी विश्वास दवरताय. ते देवाचेर आमी नियाड कोत्ताय ना, पूण भिरांत हाडटाय. भिरांत कोण हाडटा? तो आमकां आमगे जिवितान नाक तो आमकां भिरांत हाडटा. वय ना? सो ते भाशेन आतां आमी दुसरें म्हणल्यार कितें? जेजून आमकां आमचे बापा म्हूण मागणें शिकयलां. ते आमचे बापा सोर्गींच्या ते आमी आख्खे मागणें टाटा करून पॅरटा भाशेन म्हणटाय न्ही. सो ते भाशेन आमचे बापा सोर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. सो हे सगळें उतरान आयकून गेल्या भावा भयणांनो, व्हेरी मिनींगफूल. एकदम हे मागण्या व्हर म्हणल्यार सगळें आहा. तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. सगळें हातूं आहा. आतां म्हाका एक काणी उगडास आयलो. हें हांवें हुंय वाचलोलें. कळ्ळें? एक होमलेस मनीस आसता रस्त्यार आसताय न्ही आनी भीक मागताय न्ही ते भिकारी.
सो हो एक हॉटेल ओनर आणि हो एक भिकारी रस्त्यार आहा तेन्ना हेगे हॉटेलान जेवण सुबे जाता. हॉटेलान डेली रांदताय न्ही, हॉटेल म्हणल्यार आमकां सगळें खबर आहा रेस्टॉरंट कितें तो. सो हो भिकारी भायर आहा, हो हॉटेलकार कितें म्हणटा, तूं जेवण पिड्यार करूंक पडटा. तो भिकारी आहा न्ही थिंगा, ताका आपयता आपूण आनी जेवण दितलो. सो तो ताका आपयता, यो रे जेवण आहा हिंगा. सो ताका फाटली देरां आनी तो जेवण दिता. जेवण ताका ऑफर कोत्ता जाणो हो हॉटेला हो मनीस म्हणटा, पात्रांव म्हणटा रोजार करुया. सो ते रोजार कोमेस कोत्ता, आमचे बापा सुर्गींच्या. हो पात्रांव ताका सांगता, तूं म्हूण मुजे फाटल्यान तूं म्हूण. सो आमचे बापा सुर्गींच्या मुटवो तो म्हणटा, होमलेस आहा तो भिकारी आहा तो म्हणटा, तुमच्या बापा सुर्गींच्या. राग येता, तूं आमचे बापा सुर्गींच्या. तो रिपीट कोत्ता पुतून पुतून, तूं आमच्या बापा कित्याक म्हणना, आमचे बापा आमचे बापा म्हूण म्हणटा पुतून. सो हो कसो म्हणना आमचे बापा, हो म्हणटा आमचे बापा सुर्गींच्या. तो भिकारी म्हणटा तुमच्या बापा सुर्गींच्या. ताका राग येता सारको पुतून, तूं कित्याक म्हणना आमचे बापा म्हणटा. सो हो भिकारी म्हणटा, आमचे बापा म्हणलो जाल्यार तो तर वयर आहा तो आमचो बाप जालो जाल्यार हांव तुजे बारबो मेजार जेवतालो. तो तर आमचो बाप जालो जाल्यार हांव गरम जेवण जेवतालो. तो तर आमचो बाप जालो जाल्यार हांव फ्रेश जेवण जेवतालो. हें कालचें पोचचें जेवपा नासलो. जाल्यार तो आमचो बाप न्ही, तो तुमचो बाप, तुजो बाप. तूं म्हाका जेवण दिता, सो तो तुजो बाप, म्हजो बाप न्ही. म्हजो बाप जालो जाल्यार आमी दोगूय एक जावपाचे, आमी दोगूय मेजार बसून जेवपाचे. सो इट टच्ड मी एंड इट टच्ड मी एंड इट टच्ड मी. दॅट इज सो ट्रू. म्हाका दिसना हांव ते भिकाऱ्या म्हगे मेजाच्यान जेवयतालो म्हण, म्हाका दिसना. बट एक तें लिसांव शिकपाचें, तें लिसांव एक आमकां शिकोवपाचें. आमी मनशां कितें कोण ट्रीट कोत्ताय ती, आनी आमी इगोजी वचून आमचे बापा सुर्गींच्या, आमच्या बापा म्हणटाय. सो तें म्हाका एकदम लागोलें तें लिसांव, यू नो, तें सांगत तें. आनी बिकॉज आमी सगळीं देवागेलीं भुरगीं, तें एकू बापान आमकां रचलें. ताणें आमकां सेपरेट म्हणलो ना, रेशमा तूं दुसरें, एफ्रम तूं दुसरें, तूं रिच तूं पुअर, हे भाशेन म्हणलो ना. सगळ्यां आमकां एक भाशेची रोचलें आनी आमकां आपणाचे पातयेवपा रोचलें. ताणें देवान आपण कितें दिल तें आमकां आपणा बारबो चलपा रोचलें, आपणा दिनवासो रोचलें. पूण आमी कितें कोत्ताय, आमकां जाय तें कोत्ताय. आमी सगळें देवान हें केलें तें आमच्या हातांत घेताय. सो देखून आमचें निसंतोण जाता. जाणो, होसाया 4:6 म्हणटा, आपणागे लोकांचें निसंतोण कित्याक जाता, कित्याक ते लोकांक ओळख ना. माय पीपल पेरिश बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ नॉलेज. आपणागे लोकांचें निसंतोण जाता कित्याक तांकां जाणवाय ना. तांकां ती नेनोय आपणागे उतर कितें सांगत म्हूण. देखून तांचें निसंतोण जाता. तेदोन देवान आमकां हेल्प करपा जायना न्ही. निसंतोण जालें म्हटल्यार आमचें हेल्प करपा जायना, कित्याक देव आमकां चॉयस दिता. सगळे चॉयस देवान दिले. सो ते भाशेन आनी रोचून आमी कितें कोत्ता, देव सगळे आम एक भाशेन रोचलें म्हणल्यार कितें कोन्न हें केलें, आपणागे मोग करपा. आनी आमकां रोजचे पयलीं पासून देव जाणो आमी कोण ती न्ही. सो जेरमाया 1 कितें सांगत तेंचो हे आमकां हांव समजता. सगळ्यान बरयलें म्हूण दुसरे पाट टेस्ट घेतो हांव तुमगेले. सो जेरमाया 1. सो एक भाशेन रोचलें म्हणल्यार आमकां देव कितें सांगत तो चोया. कळ्ळें? जेरमाया 1:5. जेरमाया हावेसोर 1 वोड 5. कुसव्यांत तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर हांवें तुका प्रवादी नेमला. सो तूं हांव सगळीं आमी प्रवादी. आमी आमगे आवयचे कुसव्या येवचे पयलीं देव जाणासलो आमी कोण ती. देवान ओळखून आमकां थिंग घालें. आमगे भुरगीं आमगे कुसवी आहाय ती देवान विंचून काडलें. आमच्या पयलीं ती देवागे भुरगीं, देवागे प्रवादी म्हूण आक्काल्ले तांकां.
प्रवादी म्हूण नेमलाय तांकां कळ्ळें तुका संस्कारलो आनी राष्ट्रा खातीर हांवें तुका प्रवादी नेमला कळ्ळें जाल्यार आमी आमची न्ही आमी आमगे न्ही आमी देवागे भुरगीं आमी देवागे कामां लागून आमकां रोचलें देवागे उतर संवसारा दिवपाक आमकां रोचलें सो ते भाशेन आनी देखून आमी कितें जाता एक पोतून जेरमाया 29:11-12 आमी कितें सांगता आपणाको माग आमकां कितें उण जाता ते दोणो आमी ताकोडे मागूंक जाय आपणा सोद म्हणटा सीक मी एंड you'll find me when you seek me with all your heart just don't go God help me God is not going to help you have to seek him you have to find him you have to feel his presence ओग्गेपणान ल्हानपणान आमी देवा सोदूंक जाय तेन्ना देव आमकां मेळटलो आनी मेळनासतना केन्ना रावपाना हांव सांगता मुगे इल्लेशे वस्तू वरवीं हांव म्हाका चोय आतां हो एग्जाम्पल म्हाका एक डिफरंट फिलींग जालें आनी द फिलींग ऑफ जॉय एंड मागीर म्हाका दिसता गॉड वॉट आर यू ट्रायंग टू टेल मी म्हाका तूं कितें सांगपाक सोदता यू नो आमी देवागे उतर सोदूं लागोली देव आमकां उजार कोत्ता कित्याक देव जाणो तो मनीस रेडी आहा यू नो कितें प्रॉब्लम येता तें देवागे प्रॉब्लम मागीर ते आमगे प्रॉब्लम न्ही सो आमी उदकी जावपा जाय आमगे काळीज उदकी करपा जाय देवागे प्लॅन आहा तो आमचे भितर घेवपाक कळ्ळें सो हे भाशेन आनी मागीर कितें जाता आमी सो देवागे आयडेंटिटी देवागे मोग ओळखतो जाल्यार आमकां कितें जाता जायते वस्त जाताय आमकां कोट्टा आमी खूंय रावताय ती आमी कोण ती कळ्ळें अ सेन्स ऑफ आयडेंटिटी वी बिलीव in who we are आमकां आमी स्वत मानताय आमी कोण ती आमकां कोडून येता आमी देवागे भुरगीं म्हूण वी नो वी आयडेंटिफाय आवरसेल्व्स आतां आमकां कळटा न्ही मरिया कोणागे धू ती सो मागीर आमी सांगता हिंग गोंय जाता तूं कोणा गेलें म्हूण विचारताय सो आमकां आमी बापायचें आमगे बापायचें नांव सांगताय मागीर ओ तें मागीर आमगे सरनेम चोयता सरनेमाचें आमकां कळटा कोणागे भुरगीं ती So we find identity. ए भाशेन सेम वे देवागेली काम केल म्हणटरी देवागेले उतर आमी मुखार व्हेल म्हणटरी देवागे काम मुखार व्हेल म्हणटरी आमकां ओळख जाता देव वळखता लोक आमकां वळखता आमी कोण ती देवागे भुरगीं म्हूण कळ्ळें सगळें कन्फ्युजन ना कळटा रोखडी ही देवागे भुरगीं समजून येता कोणागे भुरगीं ती कोणागे काम कोत्ताय ती हा सो ते भाशेन हे भाशेन आमकां आयडेंटिटी जाता आमी कोण ती आमकां समजून येताय आमी म्हणजे आतां खंय कामाक गेले आमी टॅग कोत्ताय न्ही खंय भितर सरली टॅग कोत्ताय आमी सो तेदो कळटा हो स्टाफ म्हण ते कामाचो स्टाफ मेंबर तुजें कोणूय येवन भितर सरूंक जायना आमगे हॉस्पिटलान भितर सरपा जायना सगळ्या भितर सरता जाल्यार टॅग करपा जाय आमी भितर सरपाक तें टॅग कार्ड कोणा कडेन आसपाना ते भाशेन देवागे उतर आमी जाणोय आमकां कितें प्रॉब्लेम जाता ते भाशेन आमी देवागे भुरगीं देवागे राज्यां वचपा आमकां कार्ड नाका आमकां ऑथॉरिटी आहा आमकां रायट आहा आमी रायटफुली आमकां वचपा जाता जाय ते भाशेन सो दुसरें म्हणल्यार कितें पयली खबर पयली कितें आमची आयडेंटिटी आमी देवा ओळखील म्हणटरी आमी जाणोय आमी कोणागे भुरगीं ती दुसरें कितें आमी आमगेलें घर खंय तें आमी जाणाय आवर होम इज इन हेवन दिस वर्ल्ड इज नॉट आवर होम हो संवसार आमगेलें घर न्ही आमी संवसारांत रावपा आयलो नाय आतां एग्जाम्पल दिवन दी म्हाका हें आमगे मरण जालें तें गेले ते पाटी हांवें सांगिल्लें तें फ्रेंड न्ही तें मुगेलें हांव ताका वळखना तें भुरगें म्हजें जायतें कळ्ळें हें फ्रेंड न्ही मुगेलें पूण कनेक्शन हांव लायक ते भाशेन सारकें देवान तें कनेक्शन त्या टायमार मुगे लायफान केलें कळ्ळें तें तीं भुरगीं तांगे फ्रेंड सर्कल दुसरो आहा आनी म्हणजे फ्रेंड जावपा पासून न्ही आमी पूण देवान हें कनेक्शन केलां सारकें हें तागे निमाण वेळार घोडे देवा म्हाका हांवें कितें शिकलो जाय आसलो आसतलें ताजे वरवीं सो होम इज इन हेवन हांव हें कित्याक म्हणटा ही बायल 4th स्टेज कॅन्सर
एडवान्स स्टेज कॅन्सर सफर जाताली पूण देर उगोवन कोणाचोय नासलोली गोवा बरोबर ती आपणागे अपॉइंटमेंट आवताली कळ्ळें सो भितरल्या भितर साफर जाताली आनी देवागे उतर घेवन डेली म्हाका मेसेज करताली आयज आपण हें आयकिल्लें आयज तें आयकिल्लें यू नो आनी हांव चोवपाक गेलें ते जाणो जॉयफुली हांसून म्हाका उलयता म्हणजे एक दूख ना दोळ्यान दूख ना कांय येना सॅड आपणागे स्टोरी सांगता पण तरी जॉयफुली सांगता सो अल्टिमेटली म्हाका कितें जाता तेजे तोंडा चोयन हांव देवागे तोंड चोयता देवागे लायट तिच्या तोंडा वरवीं मुचे पडटा सो तें म्हाका जालें तें मुगे जिवितां म्हाका जालें आनी म्हाका देवान दाखयलें दीस तिगे जर्नी आहलोली तिगे तो वेळ आहलोलो तो वेळ आतां काबार जालो नाव शी इज गोईंग आनी कितें जाता तें चोय ती मोत्ता मोरू आयली ते जाणो ती फायन आहा ती उठोता बसोता कळ्ळें शी वॉज नॉट इन अ मिजरेबल स्टेट मोरपा जालें तेदो हुंय सोकाणी दोतोर तिका सांगता तुगे फॅमिली आपयल्या बरी बिकॉज शी वॉज गॅस्पिंग सो फॅमिली आपयल्या बरी आतां कितें कोत्ताय मेडिकल टीम आहा ती फॅमिली कॉल कोत्ता ए बायलेन फोन केलो ओके आय कॉल म्हणलें फोन केलो आनी आपणागे भुरग्यां हाड म्हूण सांगिल्लें गोवा हाड म्हूण सांगिल्लें सो शी हॅड दॅट मच करेज हू गेव हर दॅट करेज ती सोकती ती खुंयच्या आयली कसोलें तें म्हाका एकदम लागोलें गॉड टूक केअर ऑफ एवरीथींग ऑफ दॅट चायल्ड सो भुरगीं सारकी टायमार पावलीं भुरग्यां बरी वेंग बी मारली आनी भुरग्यान तिका ब्रीद जाता तें चोयलें उस्कार काडटा तो उस्कार आमकां देवान दिला न्ही उस्कार आमकां दिला देवान देवान ते मनशा मुर्ती केली आनी मागीर आमचे भितर उस्कार घालो सो आमी आतां उस्कार घेताय तो देवागे उस्कार सो इन दोगांय इनसंट 8 आनी 9 वर्सां भुरगें थिंग उबें आहा आनी ती आतां म्हाका सांगताय यू नो माम कॉल्डस मायन आमकां आपयल म्हणटाय ती आनी ती ब्रिदींग म्हणटाय थांबोता चोडटा आनी मागीर सडनली म्हणटा दोळे उदकी आहाय पूण तिगे ब्रिदींग बंद जालें आतां ती भुरगीं जाणाय चोय बरी कोण सांगताय म्हाका हांसून कम्फर्टेबल रोडनाय बी कांय नाय पूण अगेन हांवें तो देवागे आवाज आयकिलो हांवें दिलो उस्कार हांवें व्हेलो उस्कार कळ्ळें पूण हांवें तुका सगळें जाय तें दिलें तुका भुरगीं दिल्लीं थिंगा तुगे गोवान तुका चोयलें सगळीं तूं मोत ते दोणो शांतीन तूं मेलें सो तें एक मुगे लायफा लागोलें दीस प्लेस इज नॉट माय होम हें हो संवसार मुगे घर न्ही हांवें वचपाक देवागे घरा वचपाक हांवें कितें करपा जाय तें शिकपाक म्हाका जबाबदारी दिल्या तें शिकपाक देवान म्हाका मुनशी दिलें सगळीं आमी एकठांय कितें जाल्लीं आतां तें उतर आयकपाक आनी जोरी मुगे कितें वायट आहा जाल्यार दुसऱ्यान म्हाका सांगपाक सो तुका वडोवंक ना जाल्यार तूं म्हाका कितें कोन्न सांगतलें सो ते भाशेन शी इज गोन आतां तगे गोवा पासून मुच्या सांगपा जाता चोय हांवें कितें चोयलें तें हांवें चोयलां देवागे गोर ताजे तोंडांतल्यान ताजे आसांतल्यान तें देवागे गोर हांवें चोयलां तें देवागे राज देवान म्हाका ते मनशा तोंडांतल्यान दाखयलां तेगे तें सोंसतालें तो कॅन्सर इजी न्ही तें सफर जाता ते सफरिंगांतल्यान तेगे सफरिंगांतल्यान हांवें देवा चोयलां हांव तुजे बारबो आहा तूं भिनाका हें उतर हांवें आयकिलां तेगे सफरिंगा वरवीं कळ्ळें आनी तें हांव सांगपा सोदितां हो जागो आमगेलें घर न्ही हो जागो आमगेलें राज न्ही आवर होम इज इन हेवन स्वर्ग आमगे घर कळ्ळें सो दॅट इज आवर फायनल डेस्टिनेशन सो ते भाशेन एक बापूय म्हणल्यार घराचो वडील न्ही सो ते भाशेन आमगे वडील कोण आमगे घरा वडील कोण आमगेलो सर्गींचो बाप सो त्या बापागेलें उतर आयकून आमी आमगेलें पावल चलोवपा जाय आनी ताजे वरवीं आमी आमगेली वाट चलपा जाय तागे उतरा वरवीं भिरांतीन न्ही भिरांत जालोय आमकां तो सैतान येता नाडपाक तिसरें कितें टोटल सेक्युरिटी टोटल आतां तें उतर आयकिलचें आयजाया 41:10 भियो नाका हांव तुजें सांगाता आसां Do not be afraid. I am with you. Do not be dismayed. I am your God. I will strengthen you and protect you. I will uphold you. हांव तुका वयर काडटा म्हणटा मुगे हातान
सो ते भाशेन ते उतर आमकां भितर सामकें काळजान लागपा जाय. सिक्युरिटी ते वरवीं आमकां सिक्युरिटी आसता. त्या उतरा वरवीं आमकां सिक्युरिटी आसता. हिंगा हांवें कितें चिंतिल्लें मॅथ्यू 10:29 थिंग आमकां स्पॅरोजां खबर सांगता कोंकणीन वाचिता. सो मॅथ्यू 10:29 हे भाशेन आमकां देव सगळे दिसा दिसपट्टी आमकां एक एक मनशा वरवीं देव आमकां शिकयता. आनी आमी विजिलंट आसपा जाय. आमी आयकूं जाय आमकां देव कितें सांगता तो. 10:29 आमगे तेगे ताड आमचे बारबर आहा. तो आमकां उलयता आमकोडे. आमकां समजिकाय आसपा जाय तेगे उतराची. एका आसार्योनांक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतले एकूय तुमच्या बापाच्या हुकुमे विरेत भूंय पडना. बापागे हुकूम आहा जाल बगोर ते पडना म्हणटा सकल. इंग्लिशीन चोया कितें सांगता तें. मॅथ्यू 10:29. So Matthew 10:29. yes, for it is not you 29. Sorry. भाई घाला है. Okay, thank you brother. English in चोयता कितें म्हणटा. Do not fear. No, you are not 2 sparrows sold for a penny. म्हणजे हिंगा जानवरां खबर कोत्ता. Yet not one of them will fall to the ground apart from your father. So हिंग आमकां कितें सांगपा सोदता. बापागे हुकुमे बगोर कांयच जायना. एकूय तुमच्या बापाचे हुकुमे विरेत बी पडना. म्हणजे सकल पडना. आमगे बाप म्हणजे उतर देवागे उतर आमकां कितें सांगता. तुमगे बापागे हुकुमे बगोर कांयच तुमगे लायफान जायना. उगडास दवराय, माराय तुमगे तकलेचेर, उगडास ड्रिल कोराय तुमगे तकल्यान. ते बापागे हुकुमे बगोर आमगे लायफान कांयच जायना. कळ्ळें. तेदो आमकां ओळख नासलोली. तेदो आमी मिसा वचून आयलीं, कोमन्यांव गेल्लो, नोयेन केलीं, ते भाशेन दिसतालें. आतां आमकां तें उतर जाणय, सोदया आनी शिकया. तें उतर कितें सांगत ताजी समजिकाय काडया. कळ्ळें. आनी देवागे उतरा प्रमाणे आमी चलया. सो टोटल सिक्युरिटी. भुरग्याक कितें जाता. ल्हान भुरग्याक चोयलां आमी न्ही. बापायन गेल्ली म्हणटरी त्या भुरग्याक कितें जाता. त्या भुरग्या दुसरे भाशेन बापूय हाय तांकां खबर आसतली. त्या भुरग्या उबारले म्हणटरी भुरग्या सारको कम्फर्ट मेळटा. आनी केदें वादळ आयलें, केदें मोड आयलें, त्या भुरग्याक केअर ना आपणाक कितें जाता म्हण. त्या भुरग्या भिरांत ना. कित्याक भुरगीं बापायचे हांग्या आहा. भुरग्या बापायन घट धरलां. आय एम विथ माय डॅड, नथींग रॉंग इज गोइंग टू हॅपन. सो मोड येता, जोगल येता, सुसेगाद आहा न्ही भुरगें, कम्फर्टेबल. सो आमकां ते भाशेन आमकां चिंतप आसपा जाय. ते भाशेन आमकां फिलींग आसपा जाय दॅट आमगे बापूय आमकां घोट धरता. आमगे बापायगे हांक्या आहा आमी. आमगे बापायन आमकां उबारलें. सो तो आमकां प्रॅक्टिकल आमगे जिवो बाप म्हूण आमी समजूं जाय. ती आमकां सिक्युरिटी घेवपा जाय. आनी ते भाशेन आमी सोदां कसलें वादळ येवं. आतां ट्रॅफिक आहा, ट्रॅफिकान मोटर आहा, बेजार येता. वच रे बेगीन वच रे म्हणटा आमी. आमगे पासियेंस पिड्यार जाता. सो ते भाशेन आमी शांत रावपा जाय. कित्याक आमी जाणय ते आमी देवागे भुरगीं म्हूण. कळ्ळें. आमगे बाप कोण तो. आमकां बाप कितें सांगत तो. आमी आमगे बापागे हांक्या आहाय. आमकां वारी जावप ना. आमकां कॅन्सर म्हूण सांगिलां, आमकां हें जालां, आमकां ही पेन जाल्या, आमकां वारी जावप ना. So when you are in your father's arms, no one can snatch you. Brother John 10:29 gali. So no one can snatch you when you are with your heavenly father. So konaku biopa na 10:29. John 10:29. Yes. तांकां म्हज्या बापान म्हाका दिल्यान तो सगळ्यांहून व्हड. आनी म्हज्या बापाच्या हातांतली तांकां कोणाच्यानूच
चोंबून व्हरूंक जायना. No one can snatch us from the hands of our Father. Our Father, सोर्गींचो बाप आमकां गोड दोना. कोणाच्यानूय केदो व्हडलो राक्षस आयलो जाल्यार आमकां ओडून काडपाक जायना. कित्याक that is the mighty hand that is holding us. That is the hand that will never let go of us. तो हात आमकां सोडून दिवपाना. सो तो आमकां गोट दोत्ता. तो आमकां वेंग मारता आनी आमकां सोडून दिना. सो कितें केदें वादळ आयलें जाल्यार आमकां आमगे बापूय सोडून दिवपाना. तो आमकां सांबाळटा, आमकां गोट दोत्ता. चवथी म्हणल्यार कितें? knowing the Father provides us motivation. आमकां फिलिंग दिता कित्याक तो आमगे बाप. ताजे भायर आमकां निग्लेक्शन, आमकां दुस्पट, आमगे सगळें कन्फ्युजन जाता. तो बापूय आमकां प्रोवायड करता सगळें मोटिवेशन, आपणागे स्ट्रेंथाचें, आपणागे शोक्तेचें, आपणागे मोगाचें. आनी तो आमकां एकलो सोडना. तो आमचे बारबो आहा सगळ्याक. पूण आमी कितें कोत्ताय? आमी तागे कितें काम करपाक जाय जाल्यार तो आमकां मोटिवेट करता आपणागे उतरां वरवीं न्ही. पूण तागे काम करूंक जाय जाल्यार आमकां कितें कोत्ताय? वय दुसरें बरें कितें कोत जाल्यार, ब्रदर विन्सेंट कितें बरें कोत जाल्यार म्हाका नसाय जाता. हांव कितें बरें कोत जाल्यार फातिमा नसाय जाता. फातिमा एकमुखाचे कंपीट जाताय आमी. एकमुखाचे वायट चिंतताय आमी. एकमुखाचे दोड दोत्ताय आमी. आनी बरो दोड न्ही, कित्याक आमी इवल चिंतताय एकमुखाचें. तशें करून आमगे बापा नाका न्ही. आमगे बापा कितें जाय? वाडात आनी चोडात. वयर वसाय, मुगे नांव घे आनी वयर वसाय. सगळे संवसारा सांगाय. हो संवसार सारको खाडूक जाला, ब्लायंड जाला, कुड्ड जाला. ह्या संवसाराक आपणागे उतरा वरवीं तुम वसाय आनी उजवाड हाडाय. हांवें तुमकां वेंचून काडलें. आतां तुम वसाय आनी उजवाड दियाय ह्या संवसाराक. म्हूण हो बापूय आमकां शिकयता. आनी आमी कंपीट जाल म्हणटरी कितें जाता? त्या बापायगे भुरगीं जाताय आमी? ना, आमी त्या बापायगे भुरगीं जायनाय. आमी सांडोली. कित्याक आमचे भितर तें उतर ना. आमी त्या बापा आमी प्लीज कोन्नाय. आमी त्या बापा सॅटिस्फाय कोन्नाय. आमी दुसरे संवसारा पावताय न्ही. आमी कॉम्पिटिशन कोत्ताय. आमकां दुसरें मातशें वयर सरलें जाल्यार आमकां बरें दिसना. दुसऱ्याचें बरें बेसांव आयलें जाल्यार आमकां बरें दिसना, आमकां वायट दिसता. ते आमगे देवा नाका न्ही. ते भाशेन आमगे देव न्ही. देखून सिक्युरिटी म्हण सगळें हें कोन्न ताणें आमकां सगळ्यांक बेसवान भरलें. सगळें इक्वल दिलां. पूण सगळ्यांक जर्नीन दिल्या. आमी ते पाथवेयाचेर आहाय. आमी ते कितें म्हणटाय ताका? आमी जर्नीर आहाय. आमी वाटेर आहाय घार वचपा आमगेले न्ही. कित्याक हो संवसार आमगे घर न्ही. आमी घार वचपा वाटेर आहाय. सो ते वाटेर आमकां ते सगळें येता तें आमी देवा वळखून घेवन आमी शिकपा जाय. देवा वळखून घेवन आमगेली जर्नी, आमगे ती वाट आहा ती कंप्लीट करपा जाय. ह्या टी फाटल्यान चोयन, त्या टी फाटल्यान चोयन, तो कितें कोत्ता चोयन आमी दुसऱ्या चोयन करपा जायना. देवा कितें केलो जाय? कित्याक देवान तुका एक भाशेर रचिला, म्हाका एक भाशेर रचिला, केती एक भाशेर रचिला. सगळ्या जोड एकल्या ब्युटिफूल गूण दिले. अमोलीक रचना आमी. वी आर व्हेरी स्पेशल. आमचे भाशेन आमी एकमुखा भाशेन न्ही. वी आर व्हेरी स्पेशल, चोजन फॉर हीज गुड वर्क्स. आमी देवा कितें जाय तें नेणोय जालें म्हणटरी आमी सांगताय. ते भाशेन जावपाक जायना. आमकां आयडेंटिटी आहा आमी देवागे भुरगीं. सो आमी आमगे आयडेंटिटी विसरली म्हणटरी आमी ती वाट चुकताय. वाट आमकां आमी सांगताय ते वाटेक. मागीर कितें जाता? टायम लागत आमकां पोत्तून भितर येवपाक न्ही. सो ते भाशेन आमी डेली आमी कॉन्स्टंटली आमकां उगडास करपा जाय. मोनाची नवसणी करपा जाय. कळ्ळें? 100 उतरां सांगलो नाय, पूण हांवें सांगिल्लें तें तुमी उगडास दोन रावपा जाय. कित्याक आतां जाता, म्हाका पासून जाता. ही मिटींग जाली, भायर सरलें, कितेंय पूण येता. कितें पूण येता आनी कितें पूण तकले पिड्यार करपा येता न्ही. सो तो उगडास करपा जाय. आमी कोण?
आमी बापागे हांक्या हाय बापागे भुरग्या उबात तेदोन आमी भुरगे अशें करून गोड दोत्ताय न्ही आनी तागे तोंडार लायताय आनी हें कोत्ताय ते भाशेन आमगे बापूय आमकां उबारता आनी आमी भुरगीं तागेलीं तो आमकां गोड दोन्ना सो येवन दी तें वादोड आमकां कित्याक पडना तें मुगे न्ही मुगे बापायको हांव ते भाशेन आमी पिक्चर करुया ते भाशेन आमी मानून घेवया ते भाशेन आमगे काळजान दवरया हा आनी जाय तो बायबल जाण जावपा नाका तुगे बापाक कित जायी मोग लव वन अनदर दॅट इज द प्रिंसिपल कळ्ळें दॅट इज द प्रिंसिपल तुगे ते एक उतर आहा तें तुगे काळजां घाल आनी ते काळजां सांबाळ आनी तें वाडोय आनी चोडोय ते दुसऱ्या पावय दुसरें तुका चोयत तें दोणो कोण दी ताका तूं कोणागे दूती so that is what it is that is what we aim आणि हांव सांगत तें सगळे आमी कोणा प्लीज करपाचें हांकां तांकां ब्रदर विन्संटा प्लीज करपाचें आलिफा प्लीज करपाचें जेनेटा प्लीज करपाचें ताका लागून देवान म्हाका रोचलो ना म्हाका देवान रोचिल्लें तें ताका प्लीज करपा वयर ताका प्लीज कोत्तो जाल्यार ती मुगे जर्नी ती सोंपी न्ही जर्नी पूण ते उतरा वरवीं चोय मदर मॅरी कितें जालें ती एक सिंपल भुरगें तिका विंचून काडली देवान ते भाशेन आमकांय विंचून काडलें आमकां एक एक प्रोजेक्ट आहा करपाक एक असायनमेंट आहा आमकां करपाक एक काम दिलो आहा तूं हें काम कर तूं तें काम कर तूं तें काम कर म्हण सगळ्यांक काम दिलो आहा आनी आमी दुसऱ्यागे काम करूं सोदताय ते जाणा आमगे काम मागीर कोण करतलो तशें करून जाता तें ती आमगे जर्नी आमी सांडटाय मागीर ते भाशेन सांडपा दिवपा जायना कित्याक आमी आतां देवागे उतर जाणोय म्हणटरी ते देवागे उतरान आमी रावया ते देवागे उतरान आमी जियोया ते देवागे उतरान आमी ताकाच आनी एकलेच देवाक प्लीज करुया आनी ताचे मोगान ताचे हांक्या रावया ताणें आमकां उबारलो आहाय तशें रावया वादळ येयलें मोड येयलें आमी सोडून दिवया तें मोड आनी ते मोडा आमी ओंड पासून चोयची कळ्ळें सो प्रेज गॉड थँक यू जीसस एंड हांव समजता सोंपे उतरांनी तुमकां सांगिल म्हण म्हाका सारकी उमेद तें उतर हाडून दिवपा आनी दुसरी पाटी जेजू गेले आनी पवित्र आत्मागे उतर सांगता हा सो आतां मुगे बापागे उतर सांगिल म्हण म्हाका खुशी भोगली येवन सांगपा तुमकां मुगे लायफान कितें जालें तें आनी तें फकत हांवें बापा तोंड चोयलें थ्रू हे बायले गेल्या साफरिंगांत हे बायलेन मोडचे पयलीं म्हाका जायतें शिकयलें आनी हांव ती मुगे लायफान मेमरी उरली जाणो ती आतां खंय वचपाना ती उरली कित्याक हांवें तें साफरींग जाता आसतना पासून देवागे तोंड चोयलें प्रेज गॉड थँक यू जीसस प्रेज जीसस ब्रदर थँक यू जीसस प्रेज गॉड प्रेज गॉड ब्यूटिफुल थँक यू ब्रदर सिस्टर मारिया जायती शिकोवणी आमकां मेवली जेजू कारगा प्रेज जीसस प्रेज गॉड जेजू कारगा ब्यूटिफुल प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड कितें आहा कोणाक कितें उलोवपा आहा कोणाक कितें डिस्कस करपा जायी कितें उलोवपा जायी कितें शेअर करपा जायी हांवें कितें उणें आहा कितें तुमकां आनी खंयच्या स्क्रिप्चरा उगडास येयला जाल्यार सांगपा जाता उलया आमी ब्रदर तुगे कितें एनीथिंग आय मिस्ड मारिया ते सांगता आसतना म्हाका उगडास कितें येयलो आतां आमी जायते फावटी आमी आमकां जेजूचें उतर ना जाल्यार आमकां जेजूच्या उतराची समजणी ना जाल्यार आमी कितें म्हणटा आमी सदां आमचो काऊक आहा तें उलयतात कितें आमचें सिच्युएशन आहा तें उलयतात पण जेजून देवान जेन्ना संवसार रचलो तेन्ना देवान म्हणोकूच ना की तें काऊक वचोन दी म्हणून येस देवान म्हटलें उजवाड जावन दी म्हणून प्रेज गॉड हे उतराचेर म्हाका कितलें रेवल्युशन मेवलें पयलें म्हणजे पयलीं आमी तुवें म्हणटालीं कितें जाता तें आमच्या फुड्यान तें आमी उलयतालीं मागीर हें रेवल्युशन इतलें स्ट्रॉंग मेवलें की देवाक जाय जाल्यार देवान तुवें म्हणोंक जातालें पूण देवान कितें म्हणलें देवान उजवाड म्हटलें देवान म्हणोंक ना तें काळोख सिच्युएशन म्हणोकूच ना सो तेचेर आमकां कितलें रेवल्युशन मेवता म्हणजे आमकां कितें जाय तें उलोवंक जाय पूण कितें आमच्या जिवितांत चलता सगळें नेगेटीव सिच्युएशन चलता तो सगळो काळोख त्या सैतानाक आमी वयरूच काडूं नाका
पूण देवान कितें म्हणून देवाक कितें जाय तें उलयलें तेच भाशेन आमी उलोवंक जाय. Praise God. Correct. Yes. Oy, Praise God. due saha ani kite ha. Yes. And again, back to this woman, you know, she had cancer, but she never spoke of that cancer. आणि आमकां खबर हा एडवान्स स्टेज जाल म्हणटरी तो कॅन्सर म्हण कळलो. सो अगेन यू नो कितें काडूंक शी वॉज लुकिंग फॉर हिलिंग एंड मीन्स टू मी शी वॉज ऑलरेडी हिल्ड बिकॉज लायक ब्रदर सेड लास्ट टाइम तो टाइम जालो तेणी देवा मानून घेतलो एंड शी वॉज रेडी टू गो. प्रेज गॉड. Praise God. Praise Thank God. you, Janet. That was so beautiful. Yes. आमची परीक्षा केन्ना कमी जाता जेन्ना आमी बायबल क्लासीक येता जेन्ना आमी इगोर्जेक वता आमी रितीराक वता तेन्ना परीक्षा आसना. ना. जेन्ना रितीर काबार जाता जेन्ना बायबल स्टडी काबार जाता जेन्ना आमचे सुमानाची बुधवाराचे शिकोवप जाता काबार जाता त्याचे उपरांत परीक्षा कमी जाता. आणि जेन्ना परीक्षा कमी जाता आणि आमच्या मनाचेर सैतान प्रेशर घालता जेन्ना तो प्रेशर घालता आमच्या तोंडांतले कितें सुट्टा. आनी हांव पळयतां हांव सगळ्या वर्सांनी इतलो पळयतालो की हांव कितल्या रितीराक वचोन कितले देवाचें उतर आयकोन त्या वेळार हांव चिंता फाल्यां थान हांव कॉमेर्स करतलो फाल्यां थान हांव हें शिकतलो फाल्यां थान हांव हें करतलो. पूण जेन्ना रितीर काबार जाता आनी हांव त्या उतराचेर नियाळ करिना हांव त्या उतराचेर चोत्राय धरिना हांव म्हज्या मनाची नोसोणी करना तर कितें घडटा देवाचें उतर आयकना कोण तो प्रेगादोर कोण प्रिचर शिकयता तेन्ना खूब खूब मनान खूब चलता. जेन्ना खरेंच तें प्रिचींग बंद जाता आतां पवित्र आत्मा म्हजे कडेन उलयता काय हांव खरेंच तें म्हज्या मनान दवरता काय हांव खरेंच तें उतर पाळूंक सोदता काय आनी तेंच घडटलें म्हज्या बरोबर. पूण जेन्ना हांवें चिंतलें चड करपाची गरज ना थोडें घे आनी जें थोडें आहा तेंच कर. आनी जेन्ना तूं प्रॅक्टीस करता ते थोडे वस्तू करपाक आतां तुका पवित्र आत्मा आदार दिता कित्याक पवित्र आत्मा जावन आसा आमचो सांगाती तो आमचो हेल्पर तो आमचो कम्फर्टर. आनी जेन्ना तो आमचे बरोबर आहा तो आमकां रिमाइंड करता तो आमकां भितरल्यान आमकां सांगता आरे बाबा वचनाका तो वच मातसो राव अहें कर तोहें कर. आनी जेन्ना तो आदार दिता आतां आमकां सोंपें जाता आमकां इतले त्रास जायना. पूण जेन्ना तो ना आमी कितलें करूं कितलें शिकों कितलें आयकों कितलें प्रेगादोर वचों तितलोच उगोत्तो ताजे उपरांत आमचे पत्तून कमेस जाता बाडा गाडा गाडा. पूण जेन्ना आमी खरेंच थोडें जें शिकता आमी नियाळ करता पवित्र आत्म्या आयज तूं म्हाका आदार दी. जय तुवें आमकां सिस्टर मारियान सांगलें सिस्टर जेनेटान सांगलें इतलो प्रेशर येता पूण जेन्ना आमी तोंड बंद करता जेन्ना आमकां तो प्रेशर येता तोंड उक्तें करून उलोवपाक जेन्ना आमी बंद करता आमचें तोंड आनी कितें बरें म्हणूंक जायना जाल्यार आमी बंद करता तेन्ना आमची प्रॅक्टीस जाता पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर आमच्या तोंडान उलयता तेन्ना तें पवित्र देवाचें उतर तें गोडीत जाता तें सामकें ताचो पावर येता आनी आमकां खरेंच तें उतर जें म्हणटा तें आमच्या जिवितांत घडटा. खरेंच तो घडटा. Yes, yes, brother. Yeah. Amen, amen. That is the challenge. Amen. That is the challenge. आणि चड करून हांवें पळयलां की हांव म्हजीच खबर सांगना हांव तुमची सांगिना पूण हांव कितले रितीर आयकले कितल्या प्रिचरा कडेन गेल्लो आनी जेन्ना ते रितीर आयकतालो हांव नियाळ करतालो आरे बाबा फाल्यां तान कॉमेर्स करतलो. पूण कितें जातालें दुसरो दीस आयलो कांय नोट बरोवंक नासले बायबला कडेन वचोंक नासलो जे आयकले ते आयले आयकले भायर गेले नोट दवरले काबडान दवरले आनी कांय उक्तें करूंक ना. आनी कितें घडलें 2-3 दिसांनी ते मातशें उर्बा आयली एका सुमारान हांवें रितीराक वचोंकूच ना अशें दिसतालें आनी कांयच मनान ना आमचें जिवीत तशेंच आसलें. पूण आतां जेन्ना आमी थोडें करीत रावता पवित्र आत्म्याचे उद्देशी आमी तें ताका आदार दिता आतां आमचें जिवीत खरेंच बदलता भाव भयण खरेंच बदल सगळें सारकें जावचें ना पूण आमचें जिवीत द जर्नी हॅज बिगन वी हॅव लेफ्ट एंड वी नो आमी जाणो की आमी बरे रस्त्यार आहा म्हणून कित्याक पवित्र आत्मा आमचे सांगत आहा. Amen. Amen. Yes, brother. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Sister Maria. Beautiful, beautiful. Praise God, brother. All thanks and glory to God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus.
ब्रदर हे सदां क्वेश्चन आसता कितें आमकां तुवें ऑलरेडी सांगलां पूण जायते पाटी मेवता तांकां तेंचे ब्रेक थ्रू रोखडेंच मेवता पण जेन्ना आमकां तें बेटर आसतना एक पाटी कितें लागता आवयस कितलो टायम लागता काय तेणे आमी जेजूचें उतर तेका शेअर केलें तेका रोखडेंच मेवलें तेजें मॅनिफेस्ट तेजी टेस्टिमनी रोखडीच धाडली म्हाका कित्याक टायम लागता काय ओ आमचेच फॅमिलीन कित्याक टायम लागता काय हे आनिकूय कित्याक चलता काय कितले क्वेश्चन येतात ते टायमार पण हांव कितें म्हणटा त्या टायमार तर आमकां जेजूचें उतर ना आनी त्या टायमार तर आमचे मोनाची नोसोनी जावंक ना जाल्यार तें बॅटल हांवें दिसता तें काबारूच जावचें ना म्हणून वय जेन्ना आमी जेजूचे उतरान एकदम गोड धरून आसता तेन्ना म्हणजे ते आमकां पडोनूच वचोंक ना ते आमच्या दोळ्या फुड्यानूच येयना ते फकत आमी जाणा कितें ओके कितेंय जावं पूण आमी जाणा कित्याक जेजूचें उतर द इनकरप्टेबल सीड and we will definitely get the harvest because it is an incorruptible seed. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Yes, so true. जेजू कारण, जेजू कारण. Praise Jesus. All right, Jacinta, you ready with the closing prayer? Yes. Yes. I'll start. Yes. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आर्गां तुका बापा जेजू क्रिस्ता आणि पवित्र आत्म्या आयज आमी हांगा हाजीर आयज हांव हांगा हाजीर आसलेल्या सगळ्या भावा भयणीच्या नांवान तुका आर्गां आनी वाखाणणी दिता कित्याक तुवें आमकां ह्या जमातींत एकठांयल्यांत म्हूण आनी आमची भयण सिस्टर मारियान आमकां तुजें उतर बरे भाशेन समजायल्या पासत आमी तिचे उपकार आठयता बापा आयज आमी एकठांय जालीं म्हूण आमचेर बेसांव घाल आनी जेंकां येवपाची इच्छा आसली पूण काही कारणांक लागून तांकां येवंक जालें ना तर तूं तांकांय तुजो आशिर्वाद दी सायबा तर तुजें उतर आयकोन आमकां आमचें जिवीत बदलूंक तुजो आदार दी हें मागणें हांव त्याच जेजूच्या नांवान करतां बापा आमेन. Amen. 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 Praise